समायक पत्रदिवी चेक नाक्याचेर धरिल्ल्या 3.5 कोटी सोऱ्याची सुत्रां गोंयांतल्या तळागणात पावल्यात। आता ह्या प्रकरणाचेर वेगवेगळी प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यात। हरियाणांतल्यान गोंयांत हाडिल्लो सोरो खंय वतालो ताचें स्पश्टीकरण जाय, हाचे फाटल्यान कोण आसा तें कळपाक जाय। धरिल्लो ब्रँड गोंयांत सेल करपाचो अधिकार भलत्या कडेनूच आसा, हाडिल्ल्यांक अधिकार ना। व्हडलें स्कॅम ऑल गोवा लिकर ट्रेडर असोसिएशनाचो अध्यक्ष दत्तप्रसाद नायक उलयलो। सो ही जी गाडी धरल्या डिस्कवरी म्हणून जी कंपनी आसा ही हरियाणा बेस्ड कंपनी आसा। सो हांकां हे प्रोडक्ट्स विकपाचे रायट्स फक्त हरियाणा स्टेटीक आसा आणि गोंयचे जे रायट्स आसा हे फक्त प्रितेश देसाईची जी कंपनी आसा रॉयल लिक्विड LLP ही ताजे कडेच आसा। सो आतां हांगा आमकां कळपाक लागलां की ते बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रान्सफर केली म्हणटा, कस्टम बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रान्सफर। समज कस्टम बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रान्सफर सुद्दां जर केली जाल्यार ती हांगा गोवा कस्टम बॉन्डान हाडून ताका एक्सायज परमीट मेळपाक शकना, कित्याक एक्सायजान रेजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्युटर फॉर शिवाज रिगल, ग्लेनलिव्हिट, रॉयल सल्यूट हो फक्त प्रितेश देसाईची कंपनी रॉयल लिक्विड आसा। सो अशें जेन्ना आसतना हो स्टॉक हाडलो कित्याक हो मोठो क्वेश्चन मार्क। सो हो एक मोठो स्कॅम आसा। लेट मी मेक अ डायरेक्ट एलिगेशन नाव, दिस इज अ बिग स्कॅम। इवेजन ऑफ एक्साइज ड्युटी एंड कस्टम ड्युटी ही कंपनी करपाक सोदताली काय कितें हाजी चौकशी माननीय मुख्यमंत्र्यान करपाची सामकी गरज आसा, कित्याक दिस इज अ ह्यूज लॉस टू द स्टेट ऑफ गोवा इन केस इफ दे आर गेटिंग इट आउट इलिगली। सोरो विकपाचे अधिकारूच ना जाल्यार सोरो हाडिल्लो कित्याक? जर सोरो गोंयांत विकपाचो अधिकार ना जाल्यार तो खंय एक्सपोर्ट जावपाचो? सोरो हाडपी कंपनी 7 म्हयन्यां आदीं रजिस्टर्ड जाला जाल्यार पयलेच इतले व्हडले कन्सेंट कशें कितें? हे सगळे प्रश्न आता प्रकरणांतल्यान उक्तडाक येतात। मजगती पत्रदिवी कारवाई केल्ल्या उपरांत बदली करून न्हंय भागांत चेक नाक्यार हाडिल्ल्या अधिकाऱ्यान बेकायदेशीर सोरो तस्कर करपी आनी एक गाडी धरली। अधिकारी एक्शन मोडार। न्हंय भाग जेन्ना ट्रान्सफर केले आनी काल रातीर आनी रिक्षा धरले। ही जी रिक्षा आसा मडगांवच्यान मुंबय सॅम्पल लिकर घेवन वयताले आनी त्याचे कडेन डॉक्युमेंट त्या टायमार नाशिल्ले। आणि जेन्ना आमी हांगा येवन विचारले जाल्यार तो ड्रायव्हर म्हणटा आपल्या कडेन डॉक्युमेंट आशिल्ले आणि ते खंय तरी कोण तरी घेवन येता। तो मेरेन सध्या जे एक्सायज ऑफिसर जी आसात ही जी गाडी आसा ताब्यान घेतलेली आसा आणि हेची फुडली जी इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते करीत आसात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।